भरपूर तुझ्या गोपान तुझे सोशी आयल्या दोन्या तुवें घेऊन काळजात आमच्या तुझे सोशी आयल्या दोन्या तुवें घेऊन काळजात आमच्या आमकां बरो घालूं नाका आम्हा पाप्यांक सांडूं नाका आमकां बरो घालूं नाका आम्हा पाप्यांक सांडूं नाका तुझी सोरशी आयल्या दोन्या तुझे सोरशी दोन्या आमी आयल्या हे सकाळी हे बो सकाळी पावसाच्या आवाजान शितोळ वाऱ्यान नवो दीस तुवें आमकां दिलाय ह्या नव्या दिसा पासत तुका आमी आर्गां दिनवास दिता ह्या नव्या दिसान आमचें अर्पण तुका करता ह्या नव्या दिसाक आमचें जिवीत अदीक नवसरलोलें करूंक तुका आमी भास दिता तुजे सरशी येवंक तुवें आमकां फावो केलें आनी ह्या बो पवित्र संस्कारान तूं खरेपणी हाजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता सगली महिमा सगली वंदन सगली स्तुती तुकाच फावो देवाचो एकलोच पूत तूं खरो जिवो देव संवसार सरोपर्यान आमकां तूं भेटतलो आमचे बराबर आसतलो म्हूण तुवेंच भासायलाय ह्या वेळार उंड्या रुपान तूं खरेपणी आमचे बराबर आसाय म्हूण आमी सत मानता आमची मान खोल बागाव सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बोळान सगळे सुखदेक तुका आमच्या सुम्याक आमी पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता खरो जिवो देव बो पवित्र संस्कारान आमचे पासत हाजीर जाला ताची वाट तयार कर तो संवसारांत येताना जुआंव बावतिस्तान ताची वाट तयार केली तयारी एक उलो घालून जीवित बदलात देवाचें राज लागीं पावलां जीवित बदलात देवाचें राज लागीं पावलां आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच
ह्या सोम्याक ताणें वळखलो, आपल्या आवयच्या कुसव्यान उडकी मारली. ओ पळय, देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. ह्या उतरांनी जेजूची ओळख ताणें आपल्या अशी सांगली. वाट तयार करूंक सोत उलयलो. जे समाजान वायट चलता तें तोंडार सांगलें, राजाच्या देखून तोंडार सांगलें, राजा तूं करताय तें सारकें ना. तुज्या भावा फिलिपाचे बायलेक तुवें तुजी पतीन करून घेतल्या, सारकें ना. मन बदल, सर्वेस्पराची वाट तयार कर. हेर सगल्यांकूय वेगवेगळे वेवसायीन आसतल्यांक तोच उलो मारलो. शिपायांक उलो मारलो, लोकांक सोतायना जावपाक. बोगलांटां घालिना जावपाक. धर्माच्या वडिलांक उलो मारलो, जिवीत बदलूंक. साद्या मनशांक उलो मारलो, देवाच्या वाटांनी चलूंक. सर्वेस्पराची वाट तयार करा. ही वाट तयार करूंक स्वता पासत, निती पासत जुआंव बावतिस्त मार्तीर मेलो. ह्याच भाग्योंदा बरोबर आयज ही आमची सकाळची भेट आमी जेजूक करुया. जेजू, देवाच्या मेंढऱ्या, आमची भेट तुका करता, ती स्वीकार कर. तुका आमी भेटयता आमचें मन, आमचें काळीज. तुका भेटयता आमची चिंतना, आमचे आवडी. तुकाच भेटयता आमची कूड आनी आमचे कुडीचे दर एक सांदे. तुका भेटयता आमचे कुडीचो वावर, सगळे कश्ट, त्रास, भलायकी, दुयेंस, दुनिया तुज्या हातान घालता. देवाच्या मेंढऱ्या, तुकाच भेटयता सगल्यो आमच्यो मांडण्यो. आयच्या दिसाची सगळी आमची जुट्टी, आमची ड्युटी तुज्या हातान दिता दुनिया. तुकाच भेटयता दुनिया. सगळे आमचे लागीं आसा ती स्वतान नितीन आमी वावरूंक, स्वता पासत, निती पासत, आमच्या भावार्था पासत जिवां भाव दिसता भाशेन आमचो जीव पासून दिवंक तयार आसूं. आमचो जीव तुका भेटयता. स्वीकार कर आमचो आख्खो दीस आनी ह्या दिसाचे सगळें जें येतलें वेतलें तें तुज्या हातान घे दुनिया. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never love
जेजूचेर तुजी नदर दवर हे सकाळी तुझे अर्पण कर, तुझे मागणे उबार. व्हडल्या थड्यान तुमकां दिसता ते भाशेन हे सकाळी जेजूच्या पांयाशी आमी आयल्या तेन्ना तुझे मागणे जेजूक उबार. I thank you for all the moments that I was not able to lift my hands to you, Lord Jesus. And yet mercifully you loved me, compassionately you looked at me. I thank you, Jesus, for giving me the strength to be here today, to spend this moment with you, to surrender everything that I have in my mind and my heart at your feet, Lord. Use me the way you wish. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. Always loving us, always in multiple ways. Thank you, Lord. Praise you. Thank you, Lord, for always providing for us. We love you, Jesus. For the wonderful blessings early in the morning you bestow on us to come and sit in your presence. There are so many heavenly essence in this world and in John the Baptist, which is not only the political side. We as laymen, we also destroy our brothers and sisters. Help us, Lord, to be good people like John the Baptist to spread your word. Thank you for your blessings, Lord.
ह्या सगळ्या दिसाक तूं आमचे बरोबर राव दुनिया. भोव पवित्र संस्कारान तुका आमी भेटून आयचे दिसाचे भेटीन आमच्या काळजान तुका आमी घेतले हांव. आख्खो दिसभर आमचे बरोबर तूं राव. जिवां बावतिस्ता भाशेन जिवीत जिवंक, स्वता पासत निती पासत उबी रावंक, वायट चलता ताचेर निशेध मारूंक, बरें आसा तें फुडें व्हरूंक तूंच आमकां शिकय म्हूण मागता. गीत करुया E1. आमची बरी राव तूं सोम्या, आनंद आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोम्या, आनंद आमकां हालेलुया. सोम्या गांव तूं गोवा मोदलो, Sorga mundo mapan dillo, oso tantu kotai dino, pides tantu o capelo, amche bori rao tu sopia, anonam hallelujah. आमचे बरी राव तूं सोम्या, आनंद आमकां हालेलुया. सोम्या पुतू देवा गेलो, जिविताचो सासनीक देवो, ओजापाचे तुजे आसले, दुखेस काळजान चुकाची. आमचे बरी राव तूं सोम्या, आनंद आमकां हालेलुया. आमचे बरी राव तूं सोम्या, आनंद आमकां हालेलुया. जेजू आमचे बरोबर घेवन आमी आमची फुडली तयारी करूंक या. आमचे आंकवार मारयेची जल्माचे परबेची आमी तयारी करूंक वेताना आयज माडयेचेर आशिर्वाद घालूंक आमी वेता. जेजू मुखार आमचें समर्पण ओगेपणान करुया. आयच्या मिसाची आमची सगळीं इंतेसांवां ताचे मुखार हाडुया. आमची बरी राव तूं सोम्या, आनंद आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोम्या, आनंद आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोम्या, आनंद आमकां हालेलुया. आमची
आमचे पास विनत गोद्याचे बाग्योत माये क्रिस्तांचो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थना सर्गीचे बापा आमचे सर्व राख मिशा संधीचे खातीर उगोनी जाणवायन मोगान बाग्योता कामारी तुवें जल्मा हाडली. हो ती जल्मा दीस व्हडा संतोशान संभ्रमता ते विचून काडले दिसच्यानी आमच्या आवयक पावतो मान लेकांचो मोग करूं तिची देख आनी मजत घेवन बाळान बरवाशान मोगान वाडोवंक वतो. तुजी भरपूर कृपा आमकां आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं त्याचा दारा सदा काळ आमचे कायम घेऊया A36, पेज नंबर 20, A36. Apple jivitu kabeto, tu shekutu bekai zata, bahwa viswas mogu jada, tu shekutu bekai zata, bahwa viswas mogu jada. Kutung bekai zada, bahwa Kristus mengucapta. Tuje kutung bekai zada, bahwa Kristus mengucapta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज मोन सायबिणीचे माडयेचेर आमी आशिर्वाद घालून आमची 9 दिसांची तयारी फाल्यांतावन सुरू करता. सगळी आमची मागणी आमी सायबीण मायचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या प्लातिला रेजिना कुतिनो हेच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या क्रिस्तोवालीस आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी उत्तर भारतांत क्लाउड बस जावन जायतो लोक सोंपूनय गेला आनी जायतीं बेघर जाल्यात. मागुया ह्या लोकां पासत तांकां फावो तो आदार आनी सुरक्षा मेळूंक. तशेंच मागुया आमा मनशां पासत आमी जी उदारगत करता ती सृश्टीची वाट लावन करिना जावंक आनी सृश्टीक परतून आमचेर उपरासूंक आमी उलो करिना जावंक आमकां मनशांक भोव करून आमचे अधिकाऱ्यांक फावो ती जाणवाय दी म्हूण मागुया. तशेंच आयज सांजेतावन आमच्या गोंयांत वेस्टर्न रिजन इकॉलॉजी कमिशन हांची जमात भरता.
मागुया हे हातून भाग घेतल्यांक फावो ती जाणवाय देवाची मेळूंक आनी बरे ते निर्णय आमचे पवित्र सभे पासत घेवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयज इगोजमात परब कोत्ता जॉन बातिस्ताचें कोश मरण. आमी ताचो जल्माचो दीस समरमलो 24 जुन्याचे. आयज ताच्या मरणाचो दीस समरमता आनी जेजूक साक्षी दिवचे पासत ताका मरण भोगचें पडलें आनीक हें मरण घेवपाक भिवूंक ना तो काळजीदार जालो. कित्याक जेजू साक्षी दिवंक तो आयलो, ताची वाट तयार करूंक आयलो, परजेक तयार करूंक तो आयलो आनीक हें ताणें आपणें जिवीत जेजू पासत समर्पिलें. आमी सगळ्यांनी ताची देख घेवन जायते आगोड जाता आमकां साक्षी दिवपाक, पूण देव आमचे बराबर आसा हें ताणें आमकां मिसांत मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें करून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सत भाग्यो सदांच वा मरीक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. देवा आमचे बापा तुजे कुशे प्रमाणे स्नान दातार बागेन जिवांक जल्मान तशें मरणांत जे पुता फुडें येवन गेलो, जशें स्वताक निती गोंय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशें आमी जे शिकोवणे खातीर झुजूंक ते पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां बळ दी. आनी रेजीन आमचे भयणीक सर्गीचें सूख दी. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजभोग चलयता सासणांच्या सासणाक. जेरेमायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हाका हे पोरी उलयलो, तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायलां तें सगळें तांकां कळीत कर. तांचे उजीर कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. हांव तुका आयज एक गोट शार, एक लोखंडोत खांबो, एक काणशेच्या वोणोत करतलो. कारण ह्या सगळ्या देसाक, जुदाच्या राजांक आनी कुरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जोयत वची नात, कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसां. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. पोतून म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. तुका शेरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून
म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब: म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खोडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खोडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब: म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवोसो. म्हजे तरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा तावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब: म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब: म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण परगडटलें. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorvespora, 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 sorvespora soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. हेरोदियासनांचे आपली फिल्पाचे बायलेक आपली बायल केली देखून तेच हेरोदीन मनीस धाडून जिवांक दवरलेलो आनी कोडे सांखळे बांदून बोणकोणीन घाल्लो. कारण जिवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुजे बाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें ना. पूण हेरोदियासाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो. ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें. तो सात्वीक आनी दर्वंत मनीस म्हूण जाणा जावन हेरोद जिवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो, तरी कुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक संदी सांपडली. हेरोदीन आपणाच्या जल्माचे दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिल्याच्या व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली. हेरोदीक आनी ताच्या सांगात्या जेवतल्यांक मानलें तेन्ना ताणें चेवडाक म्हणलें, तुका जाय तें तूं म्हजे कोडे माग, हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलों. म्हजे राजवडीचें वावट जाल्यार लेगून ताणें भायर वचून आवय कोडे विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, इस्नान जाता जिवांचें सीस माग. वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, इस्नान जाता जिवांचें सीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. राजा राका दुका बरी जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे बिडेक पडोवन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान ताका एका चौकीदाराक धाडलो आनी जिवांचें सीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोणीन ताची गोमटी कातरली आनी हें सीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून ताचें सीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणीं ती एका समाधींत
निकी पिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता आयज आमी जॉन बातिस्ताच्या कश्टां मरणाचो उगडास करता. 26 विर्जिनियाचे आमी ताच्या जल्माचो उगडास केल्लो. 2 फिरगोजीन हांवें काम केलां जॉन बातिस्ताची बाणाले आनी थंयसर ताण पिल्ल्यांनी गेला जॉन बातिस्ट फिरगोस. जेन्ना लोक म्हाका पावोवंक आयलो बाणाले सान पिल्ल्यांनी रोखडेच ते इगोर्जेन गेले पळोवपाक आमचो जॉन बातिस्ट कितलो दिसता, हो जॉन बातिस्ट कसो दिसता पळोवंक गेले. म्हाका सांगूंक आयलें म्हाका आमचो जॉन बातिस्ट बरो मोठो आहा, जांगळां बरीं आहात, हो बारीक. तो तुमचे भाशेन बाणायलकारां भाशेन अशें सांगलें. पिल्लनकारां भाशेन बारीक. हय. तर 2 फिरगोजांनी काम केलां हें जॉन बातिस्ताच्या. आनी आयज पिल्ल्यांनी कोणसाचें फेस्त ही परब करता ते आयज पिल्ल्यांनी कोणसाचें फेस्त. तो जॉन बातिस्ट आमी जाणां देवान ताका धाडलो सुम्याची वाट तयार करपाक. आनीक सुम्याची वाट ताणें नितीन तयार केली. नितीन पयलोच आपूण पिराचीत करूंक लागलो. वरोण्यांत गेलो, चामड्याचें न्हेसतालो, तोड मोग खावन जियेतालो. हें पयलें आपणाचें पिराचीत केलें. आनी लोक ताका पळयतालो आनी ताजेशी वेतालो. आपणाचीं पातकां सांगून स्नान घेतालो, पवित्र स्नान घेतालो. तर ही ऑथॉरिटी अधिकार ताका आहलो. लोक ताका भियेतालो. आंकडेपण कांय नासलें तेजे संग, लोक ताका भियेतालो. आनी उपरांत भयणान बांदो हेरोदिक ताणें म्हणलें तुवें कितें कोत्ता तें सारकें ना. तूं कितें कोत्ता तें सारकें ना. बागे बायलेक घेवन आहा तूं, हें सारकें ना. आनी हो आवाज बंद करपाक ताका बोणकोणींत घातलो. बोणकोणींत घाल म्हण आनी आवाज ना, कांयच ना. आमकां आडकोडी ना. हांव पोत्तून पोत्तून बेजार कोत्ता. आमकां पोत्तून पोत्तून बेजार कोत्ता. तर बोणकोणींत घातलो. बोणकोण कसली 2013 गेलो हांव त्या वाटेन देड सी आहा थंयसर लागींच. बोणकोण जनेलां मोनेलां कांयच ना. वयर वेंटिलेटर आहा पूण तुका भायल्यान पळोवपाक ही बोणकोण कांयच ना. कांयच दिसची पडना. काडूक वेळांत बांदून फकत वेंटिलेटर वयर तुज्यान थिंगा पावोंक जायना. असली बोणकोणीन घालो ताका. आनीक सोंसूंक लागलो आपणाचें. देव ताका आदार दितालो सोंसपाक. आनी पूण हिंगा कितें सांगता आमकां, हेरोद जिवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. ताजे तस करून 2 भाशेन आसलें. भियेतालो आनी ताका राखतालो. लोक म्हाका कितें म्हणटलो तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो. देर वॉज गूड एंड बॅड. तरी कुशे मनान ताका कान दितालो. कान दितालो. त्या लोकांक भियेतालो. लोक ताका मानतालो जॉन बातिस्ता. तर वेळान पूण हेरोदियासाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो. एका मनशाक काबार करूंक जाय. हो आमकां आडकोडी घाता काजर जावपाक. आनीक जेन्ना ताची वाडदीस आयलो तेन्ना व्हडलें जेवण केलें ताणें. आनी जेवण केलें तेन्ना हेरोदियासाची धूव येवन ताचे लागीं नाचली. इतलें बरें दिसलें लोकांक. ताकाय बरें दिसलें. तेन्ना म्हणलें तुका जाय तें माग. म्हजो राजाचें वोत वाचून मागलें जाल्यार हांव तुका दितलो. थोडो आवय लागीं चाललें कितें मागचें. जेजू जॉन बातिस्ताची तकली माग. येवन बेगीन बेगीन सांगलें ताणें.
हेरोदीक मातशें वायट दिसलें, पूण सोपुता लागून ताणें येवजिलें दिवपाक. मनीस धाडून भणकुणींत तकली कातरली ताजी आनी हाडून ताटाचेर घालून हाडून बशीर घालून ताची तकली हाडून दिली. ती ताणें आपणाच्या आवय लागीं व्हरोन दिली. तर हें ताचें जिवीत जालें भयणान बांदू. पूण पयले वाचपांत अशें म्हणटा आमकां, सर्वेस्वर म्हाका हे परी उलयलो, तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायलां तें सगळें ताका कोडीत कर. तांचे उजीर कापूं नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो. हांव तुका आयज एक गोठ शार लोखण खंबो एक कांश्याचे वणोत बांदतलो करतलो, कारण हे सगळे देसाक जुदाच्या राजाक आनी कुंवराक यादनिकान गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. पूण हें भासा येता. देव जेरेमियासाक येतालो तो भुरगो, तो हांव एक भुरगो अशें म्हणटालो, हांव नको उलोवपाक. आनी देवान सांगलें ताका, पिवपाची गरज ना, तुवें कितें उलोवंक जाय तें हांव तुज्या तोंडान घालतलो. आनी आतां म्हणटा ताका भियेवपाची गरज ना, गोठ राव. ताकाय जाय तें सोंसचें पडलें. बांयत उडयलो, पयर आमी जाणा ताका बांयत उडयलो. थंय उदक नासलें पूण रेबो आहलो. आनी उपरांत अशें म्हणटा आमकां, ती सगळीं तुजें राज जुस्तली पूण केन्नाच तुजें जैत व्हरूंक वेचचें ना, कारण तुका निवारूंक तुजे सांगाता हांव आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. हें जॉन बातिस्ताकूय गमलें भयणान बांदू. आनी गमोन देवाचेर पातयेवन आपणाचो जीव दिवंक फाटीं सरगुना आयज ताचें कोश मोर आमचो समोर उमतां. आमकांय आगोड जाता जायती पावटी जेन्ना धर्माचो भेद हांगासर सुरू जाला आमच्या गोंयांत, तेन्ना आमी गोंय दिवंक जाय भयणान बांदू. ही गोंयकी देवाक मानतेली आनी देव आमचें जिवीत आकोड जिवीत आहा तें सोंपें कोत्तलो, हें विसरचें न्हय. कायम घेऊया C38, पेज नंबर 44, C38. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या महागाने वयले आमच्या नाके पवित्र जावं सर्वेस्वर मागून घेवं. सर्वेस्परा ओरोण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीज मारूंक जुवान लोकांक शिकयलो आनी विरादिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूंक रोगतान खुणायलो. आमी तुका भेटूंक आयल्या आनी तुज्या पुताच्या रोगता बराबर जिवाचें रगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुजे नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बोड दे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवयास आमची काळजां बरुया आमी ती सर्वेस्पराताय पावता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर कळे आनी सत्य जेजू क्रिस्ता आमच्या आसम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपले मांयचे कुसव्यांत आसतनाच स्नान जाता जिवांक तुवें संस्कार लय आनी जल्मा आयिल्ले सर मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय आपले जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ले सरोंडराक जल्माच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उदलो संवसाराचें पाप काटिल्ले मेंढऱ्याक आमचो सरोंडरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्रस्नानाच्या गोडणाराक स्नान दिलें अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सुर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरना लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वे तुका वाकाणून निरोतरीचे मोहिमेच कीर्तन आमी गायता पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय ओ सर्गी तुका सय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रोगत आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हजे उगडासाक कोरा भावार्थाचो गुटपूर गोठुया तुझ्या कुर्सानी बोलोची वाटपणा पूर्वे तुवें आमकां सोडली सोप्या संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कडलो शिवतेल्या आमास मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी प्लातिला रेजिनाची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली एक वरस फाटीं तुवें आपोवन वेली
जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात ते हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचो दर बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमच्या सरणराच्या नेमानान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या पासच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकां पुसता तशी आमची पातकां पुस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकळा जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीं सर पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकोडांत सांबाळ जो जेत राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटे. हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभाग्य. सोम्या तुवें म्हज्या भितर वचूंक म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. खुशी बसात म्हज्या कुडीर रावतात, खुशी दादर सायात म्हज्या जेवणाक येयात. आवड खुशी बसात म्हज्या कुडीर रावतात, खुशी दादर सायात. जेजूची
तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे मोडून माथ्यात जीवन भरून पोचत तुम्ही जुडो जायात दुसऱ्याक जीवन परत मोडून माथ्यात जीवन भरून पोचत तुम्ही जुडो जायात दुसऱ्याक जीवन परत जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, भाग्यों जिवां सर्गीच्या जिविताक जल्मलो तो दीस संभरमून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सरोंडराक उंड्या सऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. हे सरोंडराक बाळतान दिसान दिस अदीक ओळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दिस अदीक जिवंक आनी मरो पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार. घेऊया T60 पेज नंबर 229 T60.